नागपंचम 5व्या शार श्रावणातलो पयलो सण. नागा विशीं आदर उक्तावपा खातीर हो सण मनयत आयल्यात. नागाचो संबंध जमनी कडेन मातये कडेन येता, देखून ताचे विशीं कृतज्ञता उक्तावपा खातीर घराघरांनी ताची पुजा करतात. गोंयांतय पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम मनयली. नागपंचमी विशीं जायत्यो आख्यायिका आसात. कांय कडेन वाचपाक मेळटात. कालिया नागाचो पराभव करून यमुनेंतल्यान श्रीकृष्ण सुरक्षीत वयर आयलो. तो श्रावण शुद्ध पंचमीचो दीस. ताका लागून हो उत्सव मनयतात. जाल्यार वेगळे माहिती प्रमाण भारतांत 5 पराक्रमी नागराजा आसले. ते म्हळ्यार अनंत म्हळ्यार शेषनाग, वासुकी, तक्षक जाणें तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापन केलें, कारकोटक आनी एरावत. तांची स्वतंत्र गणतंत्रिका राज्य पद्दत आसली. तांच्या यादीन भारतांत हो सण मनयतात. कांय घरांनी वण्टींचेर 5 नागांची चित्रां पितारून पुजतात. ते हेच नागराजा. रासय, पिळगांव, दिवचल, पेडणे वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन नागाचे मुर्तेची पुजा करून नागपंचम मनयली. हे आतां तुमी पळयतले ते पेडणे म्हालांतले देखावे. आणि आता पळयात रासयची पारंपारीक नागपुजा. रासयच्या विठू नायकान नाग पुजपाची परंपरा सुरू केल्ली. आज तांच्या घराण्यांत धीरज नायकान ती तशीच फुडें व्हरपाचें थारायलां. पुरोयताक हाडून तो विधी करत सैम देवते विशीं कृतज्ञाय उक्तायता. पुरोयत विश्वनाथ बांदोडकारान ते विशीं माहिती दिल्या. पळयात. ही आज रासय गांवांत वर्षाचो पद्दती प्रमाण नागाची पुजा जाल्ली आसा. हो अंदूचे पुजा धीरज प्रभाकर नाईक हांणी केल्ली आसा. ह्याचे पयलीं ही आतां हांवूच हांगासर पुजा करपाक लागल्यात 60 वर्सां जालीं. प्रतिवार्षीक ह्याचो आजो करतालो विठू फाटल्यान प्रभाकर, त्या नंतर तांचे भाव आसा ते करताले. आज ही धीरजान पुजा केल्ली आसा. प्रतिवार्षीक नागाची सेवा. नाग सगळ्या लोकांक शांती दिवं, सशीत समृद्धी दिवं अशें मागणें हांव मागता देवा कडेन. पिळगांव दिवचल वाठारांत शेकड्यांनी वर्सां सावन हो उत्सव मनयत आयल्यात. आतांच्या पिळगेक परंपरा खबर नासल्यो तरी ही पळयात. पिळगांवची सुरेखा मोर्लेकार परंपरेन चलत आयिल्ले नागपंचमीचे विधी वेवस्थीत सांगता. नागपंचमी वेळार कसल्यो सैमीक गजाली वापरतात, कित्या खातीर वापरतात तेंय ती सांगता. हे रामाचे बोटां रे, हे रामाची बोटां, ही कुंदाची पाट. हे सगळे हितून नागाची पुजा करतात ती घालून. हय. आणि ताका कितें कितें लागता? आनी लायो लागता, दूध लागता. दूध जाय पयलीं नेवेद्दाक. आनी दूध घालून भितर लायो घालचे पडटा. पयलीं नागाची पुजा करून गन फुल्लां सगळी पत्री घालची पडटा ही. आनी मागीर तिकत नेवेद्द दाखयतना दूध आनी लायो घालचे पडटा. बरें. आनी हे घे किरणा पुजा जाल्या नंतर मागीर तो तसोच दवरप काय? सांजचो पावयता तो हां. 5 नैवेद्य म्हणून कितें दाखयता? नैवेद्य ते पातोळ्यो त्यो. नैवेद्याचो पातोळ्यो, जेवण आनी नैवेद्य पातोळ्यो. हां, ओके. सांजचो पायता आसतना कशें कितें पद्दतीन पुजा पयर करप गनफूल घालून सगळे. आनी मागीर थंय व्हरून ते हळडीन नाल्यार आळवान दवरप. जाल्यार हे पिळगांवचे प्रचिता शेटगांवकर ल्हानपणा पासून धाडशी. सद्याक सायकॉलॉजींत MA करता. प्राणी मित्र, सुण्यांची काळजी घेता. उपरांत सोरोप धरपाक शिकलें आनी आतां शेजाऱ्या पाजाऱ्यांगेर वचून सोरोप धरता. ताजें महत्व सांगता आनी परत तांकां रानान सुखरूप सोडूनय दिता. नागपंचमीच्या निमतान पळयात ताजी कळाशी. सोरपा बद्दल म्हाका पयलीं सांगपाक गेल्यार भंय आसलो. सो तेंच्यांनी अमृत सिंगान म्हाका लायक ट्रेन केलें. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडान म्हाका तेंच्यांनी लायक इनवायट केलें. थंयसर हांव जॉयन जालें आनी थंयच्यान तेंच्यांनी म्हाका सोरोप कशें धरप हें सगळें ट्रेन केलें. आनी भंय म्हाजो म्हणटा तो काडलो तेंच्यांनी. आनी लायक इन्फॉर्मेशनू खूब म्हाका सांगली तेंच्या बद्दल. लायक स्नेक्सा बद्दल, वेनमस स्नेक्स, नॉन वेनमस, लायक अशे खूब तरेचे सोरोप आसा तेंच्या बद्दल. आतां पर्यंत तुवें कितके सोरोप धरले तें सांग म्हाका. आतां पर्यंत हांवें पळोवपाक गेलें जाल्यार अरावंड 250+ स्नेक्स धरले. आनी ते धरले आनी परते व्हरोन तेंकां लायक तेंच्या हॅबिटेटान व्हरोन आमी तेंकां सोडले. न्हू तुका कितें दिसता म्हणजे आतां जे सोरोप हॅबिटेटान रावता रेजिडेन्शियल एरियान येता
तांकां कितें करपाक जाय अशें दिसता तुका? तांकां मारपाक तेंचे जायना. ना एक्चुअली तांकां आतां पळोवपाक गेल्यार सोरोप आसा ते आतां खावपाक येता म्हटल्यार हुनीर हे सगळे खावपाक येता. सो आमी ते आमकां हार्म करपाक येना, सो आमी तांकां मारूंक जायना. सांगपाक गेलें जाल्यार आतां ते येता फक्त हुनीर खावपाक. एक्चुली ते आमकां हेल्प करता. एक्चुली हुनीर खाता मागीर परत ते आमचे कोळिंदरा बीन ते सगळे खाता आनी ते आमकां हेल्प करता. खंयचोच सोरोप आतां कोबरा आसूं खंयचो विशारी सोरोप सुद्दां आसलो जाल्यार तो आमकां मारूंक येना. एक्चुली तो आमकां हार्म करपाचें इंटेंशनान येना. तो येता एक्चुली हेल्प करपाक आमकां, लायक हेल्प एज इन तो आपलें पोट भरपाक येता. सो इट्स नॉट की तो आमकां लायक हार्म करूंक येता. सो आमी ताका मारूंक जायना. इतलेंच की लायक तो खातलो येतलो आनी वतलो. सपोज आमी तेंच्या मारपाक गेले जाल्यार तो लायक सेल्फ डिफेन्सान आमकां मारू लायक हें करतलो. एकूच दीस आसा हो ज्या दिसा लायक सगळे लोक आसा ते सोरपांक लायक इम्पॉर्टन्स दिता. पूण एक्चुली इम्पॉर्टन्स म्हणजे आतां तांकां ते मारनात वगैरे ते आसा, पूण एक्चुली हे सगळे रॉंग आसा. तर आमी सदांच लायक एवरी डे सदांच आमी तांकां लायक एक कितें म्हणटा ते मारूंक जायना. तांकां सदांच इम्पॉर्टन्स ते इम्पॉर्टंट आसा आमच्या ह्या एनवायरमेंटानूय. सो आमी तांकां हार्म करूंक जायना. दे वोंट हार्म अस. सो ताका लागून तांकां लायक येवदी वचूनी. सो आमी तेंच्या वाये करूंक जायना, मारूंक जायना. लायक रिसेंट लायक आमकां मेळ्ळें एक केस लायक स्नेक कॉल. तेजेर लायक गरम उदक ओतयल्लें आनी ताका लागून तशें जावंक जायना. तो कोबरा आसलो आनी तेजेर गरम उदक ओतलेलें लायक तांकां दिसलें ते भियाले. सो तेजेर गरम उदक ओतयलें आनी तो जो लायक सबंद भाजलो आनी मागीर मेलो तो. सो अशें जावंक जायना की तांकां ते येता एक्चुली लायक खावपाक लायक हुनीर वगैरे आसा. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, फोणेच्यान कृष्णा नायक आनी दिवचलच्यान संदीप पिळगांवकर.